म्हाका पोसलो खरे मोसो आप्राण सोसलो येन कोणाकलो एदो राखलो मोगा देवा तुझ्या लागता काळीज मोशी तुका दिता काळीज मोशी तुका दिता मोगा देवा तुझ्या लागता काळीज मोशी तुका दिता काळीज मोशी तुका दिता. ह्या पवित्र सक्रामेंतांत उंड्या रुपार हाजीर आसच्या भोव मोगाळ जेसू तुजे मुखार दिंब्यांनी हांव सरपडून आसा तुजो मोग नियाळोवंक आनी तुका म्हज्या जिणये अनुभव सांगोवंक म्हजो संतोष दडतो करूंक म्हजे कश्ट हाळू करूंक आनी काळजांतावन अर्गां दिवंक हांव हांगासर आसा. आमा मनशाच्या मोगान बरोवन आमच्या सांगातास रावंक तूं आशेलोय देखून ह्या पवित्र उंड्या रुपार तूं लिपलाय. हो थोडो वेळ आमा पातक्यांतय तुज्या बापान तुजे मारिफात आमचेर दाखयलेल्या परत्या मोगाचो नियाळ करूंक हांव आशेता. हो थोडो वेळ म्हज्या सर्व राटावळीन कंती बेजारांत दूख सूख सगळें बगलेक दवरून तुजो अपरिमीत मोग हांव नियाळटा. म्हज्या काळजांत तुजो ताळो हांव आयकता आनी भुरग्या सामुएला परी हांव म्हणटा उलय सौम्या आयकता तुजो साकोर. बार्तिमेमा परी म्हाका भावार्थाचें दिश्ट दी म्हूण विचारता. शिसा बरे म्हाका मागोंक शिकय म्हणून हांव मागता. तूं म्हजो रसनार, म्हजो सांबाळणार, म्हजो पोसणार, म्हजो देव, म्हजो इश्ट, म्हजो सर्वस्व आनी सर्ग संवसाराचो राय म्हणून हांव मानून घेता आनी तुका काळजांतावन मान पटेवंक आश्रयता. तर मोगाचेनो आतां आमी गितां गायनांनी सर्गी रायाक मान बागोवया. गवन गीत ये देवा बापा तूं सर्गींच्या सरपडून तुका नमन करता. ये बापा तूं सर्गींच्या सरपडून तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता. येशू ख्रिस्ता तूं सर्गींच्या सरपडून तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता.
तो सर्गींच्या सरपडून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता हालेलुया 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 Hallelujah, 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 जिसु आमचे मध्ये घ्या तू ये hallelujah, 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 तुझ्या मोगाचो अनुभव आमकां दी सोम्या hallelujah, 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 आमचे कष्ट तुका सांगता आसतना आमकां तू आयक सोम्या hallelujah, 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 आमी निराश बघून हांगासर आमचे राठोबळ पयस कर तुझ्या मुखार आसता आसतना तुझ्या पवित्र आत्म्याक दान आमकां आयक सोम्या तुझ्या मोगाचो अनुभव आमकां दी सोम्या आमकां तू गठायन दैरान कर सोम्या hallelujah, 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 कष्टतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो म्हजे सरशी येया हांव तुमकां विशेव दिता म्हळ्यार सोम्या मुखार आमी आसा मोगाच्यानो प्रद्वर आदरतना संपडलेल्या स्त्रियेक हांवें तुजेर गुन्यांव मांडिना वस आनी मुखार पाताक करिनाका म्हळ्यार सोम्या मुखार आसा मोगाच्यानो म्हजो पाटलाव करतलो तो काळो कांत सोलसोना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो म्हळ्यार सोम्या मुखार आमी आसा मोगाच्यानो हांव सदां काळ संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमचे सोबे आसतलो म्हळ्यार सोम्या मुखार आमी आसा मोगाच्यानो एका दुधाच्या बाळाक एका आवय विसरत तरी हांव तुका सांडचो ना म्हणच्या देवा बापाच्या पुता मुखार आमी आसा सोम्या मोगाच्यानो तर आमी त्यास रसनाराचे सोडून दराचे मुखार आमचे हे बाग आमी वर्णुया आनी त्यास मोगाळ बापाची उब एका गिता मारिफात आमी अनुभव करया गावून गीत जेजू पदवेदार तासो अधिकार तासो अधिकार सर्गा संसारा सदा सर्वदा पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संसारा सदा सर्वदा दर्यो गाजोता सूर्यो गाजोता तारा लारांनी ताची महिमा दर्यो गाजोता सूर्यो गाजोता तारा लारांनी ताची महिमा हालेलुया 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 ज्ञानानी भाग्यान मानानी गौरव दिव्य सदा ताका आमच्या आणि ज्ञानानी भाग्यान
तुका कळणार आमकां मोक्षिता धैर्यानी कृपा तो बोधसिता पातकाच्या गोडात बुडून आसलेल्या अर्थात मोच्या दूर नितळ तो करता पातकाच्या गोडात बुडून आसलेल्या अर्थात मोच्या दूर नितळ तो करता हालेलुया 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 मानानी मान्य मानानी गौरव देऊया सदांताका आमच्या राया आणि ज्ञानानी मान्य मानानी गौरव देऊया सदांताका आमच्या राया ज्ञानानी गौरव देऊया सदांताका आमच्या राया म्हज्या जिवितान दंडळची मेटा बरगड पावोय तो रावयता मोच्या जिविता दंडलची बेटा बरगड पावोय तो रावयता नव्या जिविता मोच्या ताळ्यात एक नवे गायन तो गावयता नव्या जिविता मोच्या ताळ्यात एक नवे गायन तो गावयता हालेलुया 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 ज्ञानानी मान्य मानानी गौरव देऊया सदांताका आमच्या राया आणि ध्यानानी मान्य मानानी गौरव देऊया सदांताका आमच्या राया हालेलुया 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 मगचनो सोमी ना तर तसो मोग ना तर ताची दया ना तर आमी कितेंच जोडूंक सकना पूण आमकां तो कितलेंय दिता तरी आमचे तावनू तो पाटी कितेंच आशेना जावं पुरो व्हड संगती वा पयशे वा आमची आस्पदीक तो आशेना मगार तो फकत आमचे उपकारी खळजोचें मोन आशेता आनी उपकारी मोनाक तो राखून रावता तर आमच्या जिवितांत ताणें केल्ल्या सर्व उपकाराक आमी ताका अर्गां देवया तुमचें उलय जावं दी अर्गां आनी होगलाप तुका सोमया जेसू अर्गानी होगळप तुका सोम्या जिसू अर्गां आनी होगलाप तुका सोमया जेसू अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेसू क्रिस्ती कुटमांत जल्म दिल्ल्याक अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेसू बऱ्या वैभवय तुवें आमकां दिल्ल्याक अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेसू मोगाळ भुरगीं बाळां तुवें आमकां फावो केल्ल्याक अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेसू सर्व बऱ्या मनाची कुटमादारां आनी व्यक्तींक आमच्या जिवितांत तुवें दिल्ल्याक अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेसू आमकां समजोवची मोग करची पोती पोतीण जिणे सांगाती सांगातीण तुवें फावो केल्ल्या पसत अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेसू भुरग्यांक शिक्षाक बरें इस्कॉल तुवें आमकां फावो केल्ल्याक अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेसू आत्मीक संगतींत आमकां आसक्त दिल्ल्याक अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेसू सर्व विश्वेश पवित्र रितीन तुवें आमकां दिल्ल्याक अर्गानी होगळप तुका सोम्या जेसू दिसपट्टो ग्रास जोडचें बाग तुवें आमकां फावो केल्ल्याक अर्गानी होगळप तुका सोम्या जेसू बरो विगार बाप सहायक विगार धर्मीक भाऊ भयणी तुवें आमकां फावो केल्ल्याक अर्गानी होगळप तुका सोम्या जेसू ह्या वेळार हांगासर येवन तुका अर्गां दिवचें बाग आमकां फावो केल्ल्याक अर्गानी होगळप तुका सोम्या जेसू तूं आमचे हर एक प्रार्थन मागणे आयकताय देखून अर्गानी होगळप तुका सोम्या जेसू मेटा मेटांनी तूं आमकां सांबाळताय देखून अर्गानी होगळप तुका सोम्या जेसू आतां तुमचें उलय उसारात
त्या मंदिरांत आयच्या दिसा या आराधनान भाव भयणी संगीत कोड वेळ करसूंक तुवें म्हाका फावो केल्ल्या खातीर अर्ग आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू त्या भोव अमोलीक रक्तान म्हाका आनी म्हजें कोठाम तशेंच आमच्या पयणांक सदांच आदार दिताय त्या देखून अर्ग आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू हर एका मेटा मेटांनी तुजो संगात आमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्ग आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू 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 तुज्या उतरांचेर म्हजें जिवीत बांदूंक तुवें म्हाका प्रेरीत केलां त्या देखून अर्ग आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू तुज्या पवित्राच्या सततच्या स्पिरितान आमच्या ह्या संवसारांत जियोवचें भाग दिल्ल्या खातीर अर्ग आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू अर्ग आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू अर्ग आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू कोणी तुका सांडल्यारी हांव तुका सांगसोना म्हणल्या बडवशाच्या उतरान धैर्यान तुवें आमकां बरयल्ल्या खातीर अर्ग आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू अर्ग आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू अर्ग आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू पोरें फिरगस कुटाम तुवें आमकां फावो केल्ल्याक अर्ग आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू सर्व रितीचें आधुनीक सौकर्य बक्षें भाग तुवें आमकां फावो केल्ल्याक अर्ग आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू कुमसरांत आमची पातकां तूं बक्षिताय देखून अर्ग आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू एवकरिस्तांत आमची आत्मीक भूक आनी थान बागयताय देखून अर्ग आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू हर एका सक्रामेंतान तूं आमचो मोग करताय म्हणून परत परत उगडायस करताय देखून अर्ग आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू तर मग न्हू सर्व आमची अर्गां उलय सांगाता घालून गावया गीत सगळ्या काळजान सोम्या तुका नावाडटा सगळ्या मोनान तुजो उपकार मी आणटा अर्गा तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका आमचे जिणे तुजेच देणे कितेंच न्हय आमी तुजे विणे आमचे जिणे तुजेच देणे कितेंच न्हय आमी तुजे विणे
मग जनो आमचे दोळे वेदीचेर आसच्या सक्रामेंताचेर आमी कंसोवया. हेणे तेणे आमी पळोवचे नाका. कोण आमकां पळयता म्हळें चिंता करची नाका. हांव आनी म्हजो सोमी म्हळें चिंताप आनी बोगनानी हो थोडो वेळ आमच्या जाग्यांनी आमच्या पसंदेचें स्थान वा आसन घेवया आनी काळजाचें दार आमी उगाडुया. सोम्या लागीं आमी उलोवया. क्रिस्तांवपण वेंगचें व्हड भाग तुवें फावो केलें सोम्या. व्हडा आनंदान भौतिस्म स्विकार केलो. मागणे रजार पवित्र पुस्तक कोंत बेंतीण आत्मीक संगती भुरगेपण कुरपे बरीत आनी शांतीपणान हांवें सारलें सोम्या. प्रायस जाताना तरणाटपणाक वेंगताना उपदेशाच्या जिविताच्या वाटेर सोडूने घडोवंक प्रारंभ जालें. निष्कळंक भुरगेपणाली मोत तुजेर संपूर्ण विश्वासान मोगान केंद्रीकृत जाल्ली मोत आतां चंचल जावंक सुरू जाल्या सोम्या. हर एका नापसंदेच्या संगतेतय सवाला दुबाव सुरू जालो सोम्या. युवा प्रायेर पक्वता आयल्यारी स्वाकुशे आनी स्वासंतोशाक लागून स्वार्थपणान म्हाकाच कळनासतना वाडच्याक प्रारंभ जाली सोम्या. संवसाराचो नीज रचणार तूंच एकच देव आनी तुजे विणे कितेंच ह्या संवसारांत जावंक आसा दी म्हूण कळीत आसल्यारी संवसारी मनशांक जाग्यांक वस्तींक पयशांक ग्रेस्कायेक संबंधाक पयले स्थान दिवन तुका हांवें मान दिवच्याक हांव फाटीं सरलो सोम्या. तुजे उतर जिवीत उजवाड दिवचें धैर्यान भरचें जिवीत दिवचें नव्या हुरुपायान भरचें पूण तुजे नांवान हांवें सापूत घालन तुजें नांव म्हज्या फायद्याक वापरन तें व्यर्थ रितीन वापरलां सोम्या. एवकरिस्त उत्तम आनी संपूर्ण आदीक वर्ते मागणे आनी तुजो सुमिस्तेर आचरण करचें सेवचें भोव वर्तें घडीत सोम्या. पूण सबार पावटी हांवें साय म्हणून सुकारी मारल्या आनी हांवें जर त्या मिस्तेरांक वांटो घेतला तरी एकाग्रतेन भक्तीन तांतून वांटो घेवंक ना सोम्या. देव तेंपलाची शिस्त हांवें सांबाळूंक सुकोन पडला सोम्या. माय बाप वडिलां संवसारांत तुवें दिल्लें वर्तें देणें हांचे मारिफात तुजो मोग ह्या संवसारांत आमी अनुभव करचो. तांणी तांचो वेळ सूख संतोश त्याग करन म्हज्या बरेपणाक वावूरन ती ध्वनी दिता आसतना उतरांनी आनी करण्यांनी हांवें तांकां दुखयला आनी तांकां गौरवान लेखूंक फाटीं सरला सोम्या. म्हज्या उतरांनी साबार जाणांक हांवें लागाड काडला सोम्या. तांच्या विशयांत खबरो उलोवन समाजेन तांचो मान होगडावन समाजेन तांणी जियोवच्याक आडखळ घालन तांचें जिवीत कश्टांचें केलां सोम्या. म्हजी उतरां संवसारी सुखाचे प्रेरणान बरोवन पॉझिटीव उतरां मतींत वायट आनी हळशीक चिन्नां आटोवन हळशीक करच्याक प्रेरीत जाल्लें आसा सोम्या. आनी हेरांकी तशें जावच्याक हांव एक वाट जाला सोम्या. पयल्या सांगाता खरें करन उलोवन तांचे तावन मेळिल्ली बरी आलोचना चिंताप म्हजीच म्हणून दाखोवन पासंदेची संगती कोणाय लागीं विचारिनासतना म्हजे कडेन दवरन सोरपणान जियेला सोम्या. म्हजें कपटपण लिपोवन म्हज्या स्वार्थ सुख संतोशा खातीर साबार पावटी फोटी हांवें मारल्यात सोम्या आनी हांवें फोटी साक्ष दिल्ली आसात सोम्या. संवसारी संगतीचें आनी पेल्यांच्या वस्तीचेर मनशांचेर आशा दवरून म्हजीच ती करूंक आनी म्हजेच जावन आपणावंक हांवें प्रयत्न करन हेरांच्या दुखांक हांव कारण जाला सोम्या.
सोम्या म्हाका बक्षी सोम्या हांव तुजे मुखार आसा सोम्या तुजो मोग अनुभव करूंक तर मोगाच्यानो त्याच सोम्या लागीं ह्या सर्व आमच्या पातकांचे आमी बोगसाणें मागया आनी ताचो मोग अनुभव करूंक आनी ताच्या आशिर्वादान भरच्याक आमी तयार जावया गावून गीत पातकां म्हजी बोगो सोम्या काकूळ तुजी दाखय मोगान म्हाका वेंगून दन्या गोपान तुज्या लिपय मोजी बोगो सोम्या काकूळ तुजी दाखय मोगान म्हाका वेंगून दन्या गोपान तुज्या लिपय सांगात म्हणया मोजी बोगो सोम्या काकूळ तुजी दाखय मोगान म्हाका वेंगून दन्या गोपान तुज्या मोगाच्यानो आमी हांगासर सोम्या मुखार आमची सबार ते सामान घेवन आयल्या तर त्या सोम्या लागीं आमचे सर्व प्रार्थना मौनपणी आमी ताचे लागीं मागया हांव उलय उसारता आसतना तुमच्या काळजांत तावन तुमी तुमच्या सोम्या लागीं तुमच्या इश्टा लागीं सांगूंक विनंती करता मागया आमी पवित्र सभेच्या वडिलां पसत सर्व धर्मीक भाऊ भयणी पसत तांणी तांच्या आपावण्यांत तिरासान सांबाळूंक आनी तांणी दिवंक आसच्या सेवेंत भरपूर रितीन देवाचो आदार मागून लोकांच्या आत्मीक गरजांक तांणी सुटसुटेन बरोवंक आनी त्याच सोम्याचो मोग वांटूंक तांकां कृपेन बर म्हणून आमी मागया आमच्या राजकीय सर्व फुडाऱ्यां पसत लोकांच्या उदरगते खातीर वावुरता आसतना लोकांची गरज समजून जे कितें तांकां गरज आसा आनी जे कितें राष्ट्राच्या राज्याच्या वाडवळेक गरज आसा ते परी तांणी जियोंक आनी भ्रश्टाचारांतावन पयस सरोंक जाय अशें करपाक आमी मागया सर्व आवय बापाय पसन तांच्या भुरग्यांक ती एक देख सावंक आनी फावो त्या रितीन मोग करूंक आनी एकामेकांनी विश्वासपणान जियोंक तसो देव तांकां कृपेन भरून दी म्हणून मागया आमच्या घरांनी आसच्या वडील आनी प्रायवंतां पसन तांच्या उतार प्रायेर तांच्या ह्या जाणट्या प्रायेर तांकां तांच्या मोगांच्या तावन बरी सेवा मोग आनी तांकां जाय अशें आदार सहकार दराळ मापान लाभून दी म्हणून आमी मागया आमच्या घरांनी आसच्या आमच्या फेरगजेंत आसच्या आमच्या वाठारांनी आसच्या सर्व तरणाट्या पसंत तांणी तांचें बळ सकत आनी तांचे तें आसची सर्व जाणवाय बऱ्या कामाक वापरूंक आनी सर्व रितीच्या वाडावळेक समाजाच्या वाडावळेक तांणी वापरूंक आनी कुटुंबाक जायरसो आदार आसरो तांणी दिवच्याक त्या सोम्याची कृपा आमी मागया आमच्या भुरग्यां पसत साबार दीस राज्यरती आसली आनी ह्या दिसांनी इस्कॉल तांकां प्रारंभ जाला आसता तांणी शिकप तांच्या मतीक वचोंक तसो पवित्रात्म प्रेरणान भरता आसतना आत्मीक रितीने तांकां आसक्ती येवच्याक आनी आत्मीक संगतींतय चड गुमान दिवच्याक तांकां तसो पवित्रात्म प्रेरणान भरून दी म्हणून आमी मागया तर मगाच्यानो सर्व आमची प्रार्थना त्या सोम्यान शिकयलेल्या मागण्या मुखांतर ताचे ते आमी उबारुया सांगात म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार तर मगाच्यानो आमच्या कुटुंबाक
आमकां त्या सोम्याक समर्पण दिवन मुखल्या दिसांनी जाय शिकोरपा तशें लागीं मागया. आशिर्वाद करच्या फुडें दोनी हात आमी उबारया, सांगात आमी म्हणया हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्या आमी आमच्या कुटुंबाक तुका समर्पण दिता, आमच्या संगातीनीक तुका समर्पण दिता, आमच्या आत्मीक वडिलांक तुका समर्पण दिता, आमच्या तरणाट्यांक तुका समर्पण दिता, आमच्या शिक्षकांक तुका समर्पण दिता, आमच्या वाठारांनी काम करच्या कामगारांक तुका समर्पण दिता, आमच्या विगाराक तशेंच सहायक विगाराक तुका समर्पण दिता, आमच्या सर्व फिरकस लोकांक तुका समर्पण दिता, आमच्या भुरग्यांक तुका समर्पण दिता आनी आमची सर्व संस्थे तुका समर्पण दिता. सोम्या आमच्या संगात राव सोम्या, आमकां कृपेन भर सोम्या, आमकां तुज्या मोगाचो अनुभव दी सोम्या आनी आमी सर्वांक मोगाचे हातेर जावंक आमकां कृपेन भर. हालेलुया हालेलुया. कव्या गीत येद्या वडा साक्रामेंताल. सोम्या जेजू क्रिस्त ह्या विचित्र साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे तें आमी बगी सारको ताचे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरान आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना.
दीस देवादेन MF रोजारियो ताच्या आत्म्या खातीर आमी भेटोवचें. सर्वेस्पर देव ताका ससनाचें सूख फावो करून दी म्हूण सांगून आमी मागया. आमचे संगता आसा मनादीक बाब विवियन रॉड्रिगस बाचपे पिरगजीचे सहाय्यक विगार. तुमच्या नांवी तांकां हांव मोगाचो येवकार मागतां. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगचनो आयच्या शुभवर्तीन विशेष रीतीन आमी कापाटपणान जियेन आसता आमी निश्कपटी जावंक जेजू आपोवणे दिता. तर निश्कपटी जावन जियोंक जाय अशी कृपा ह्या मिसा वेळार मागोवंक वता आसतना विशेष रीतीन आज आयच्या नव्यानाच्या दिसा आमी तरणाट्यां पासून मागोवंक उलो दिला. तर आमच्या घरांनी आसच्या तरणाट्यां पासून आमी मागया. तशेंच हांगासर नव्यानाक येता आसतना आमी आमची एक इरादो वा ते सावा हाडना आयल्यार जावंक पुरो तो इरादो आमी उगडास काडया आनी ताचे पासून ती आमी ह्या मिसा वेळार मागया. तर पवित्र रितीन हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयती करया आनी आमची पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसळ वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भाग्यवान सदांच संस्कार मरये सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूट सोम्या काकूट क्रिस्ता काकूट क्रिस्ता काकूट सोम्या काकूट प्रार्थोया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुका म्हणटा तसल्योच करण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे यात्रे आनी सदां त्यो शेवटाक पावोवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांपावलो गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावां भयणीनो तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्रा खाल नांत. रक्ता मांसांतल्यान उब जातात ती कृत्यां स्पश्ट वळखूं येतात. व्यभिचार, अनिश्कळपण, पोजडेपण, बोंब्यां पुजा, माट, दुस्मानकाय, झगडी, मसर, राग, स्वार्थ, मनाभेद, तंड, पेल्याचो पोटजाळ, बेबदेपण, पानोत्सव आनी असलें सक्कड हांचे विशांत हांवें तुमकां सत्राय सांगल्या आनी परत्यांनी हांव सांगतां असलें करतात ती देवाचे राज जोडिशिनांत. पूण आत्म्याचें फळ हें मोग, संतोश, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेंपण, विश्वासीपण, बोळेंपण, स्वधमन असल्या संगतीक नियमशास्त्र लागू जायना. जी कोण क्रिस्ताची तांणी आपली कूड तिच्या ओडण्या आनी आशा समेत खुर्सार मारल्या. आत्म्या वरवीं आमी जियेता देखून आत्म्या प्रमाणे आमी चलुया.
देवाचें उतर हे देवाची ओळख श्लोक. तुजे फाटल्यान येता ताका सोम्या जिविताचो उजवाड आसतलो. तुझ्या फाटल्यान येता सोम्या जिविताचो उजवाड आसतलो. जो कोण खोट्यांची बूद घेवन चलनासता, नश्ट्यांचे वाटेर रावनासता, अधर्म्या संगी बसनासता, सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत उल्हासून दीस रात ते नियाळता तो खरोच भागी. तुझे फाटल्यान येता ताका सोम्या जिविताचो उजवाड आसतलो. हो वळत्या वळाचे देगेर रोयलेल्या रुखां बरी, असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. हाची पानां केदींच भावनांत, हाणें हातीन घेतलेलें सक्कडी सुफळ जाता. तुझ्या फाटल्यान येता ताका सोम्या जिविताचो उजवाड आसतलो. पूण खोट्यांची संगत अशी न्हय. ते वाऱ्यार उबोन वेता तसली पोल म्हणयेत. नितीवंत वाटांनी वेतेल्यांची सर्वेस्पर जतन घेता, पूण खोटे आपल्याच वाटांनी नासाक वेतात. तुझ्या फाटल्यान येता ताका सोम्या जिविताचो उजवाड आसतलो. Alleluia, 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 Alleluia. मुझे बकरे मुजो ताळो ऐकता म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोफे आसो. सवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू म्हणा लागलो, हाय तुमकां फरिसेवानो, वट्टलवांचो, सदपाचो आनी सर्व आल्यापाल्याचो दांत एक वांटो तुमी देवाक दितात, पूण न्यायनितीचे आनी देवाच्या मोगाची तुमकां पर्वा ना. हें तुमी करीत आसले, पूण तें तुमी सोडचें न्हय. हाय तुमकां फरिसेवानो, सिनागोग सभांनी तुमकां मुखल्यो बसका जाय आनी पेंटेंत लोकान तुमकां सलाम केल्यार तुमकां बारीस खुशी. हाय तुमकां तुमी स्मारक गुर्तनातलेल्या मेल्ल्यांच्या फोंडा बरी. तें फोंड म्हूण कळनासतना लोक तांचे वयल्यान गुड्डावन चलता. तितल्यार शास्त्र्या भितरलो एकलो ताका जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री, अशें उलयले वरवीं आमकांय तूं अवमर्याद करताय. ताका जाप दिवन जेजू म्हणा लागलो, हाय तुमकां शास्त्र्यानो, वोवंक तांकां नातली वजी तुमी लोकांचेर घालतात, पूण तुमी जावन त्या वज्यांक एक बोट लेगून लावंक फुडें सरानात. देवाचे उतर हे वगणी तुका क्रिस्ता. मग चेन्नईच्या शुभ वार्तेंत आमी करी भवार्थी जावच्याक जेजू 3 संगती आमकां सांगता. पयलें जावन खरो भवार्थ मोगाक आनी नितीक प्रामुख्यता दिता. त्या देखून जेजू फरिसेवांक म्हणटा, देवाचो मोग आनी न्याय नितीचे निर्लक्ष करून ल्हान ल्हान संगतीक तुमी वा ल्हान ल्हान रिवाजेक तुमी प्रामुख्य दिता म्हणून जेजू तांचे खंडन करता. हे आमकां भवार्थ म्हणल्यार भायल्या देखीक आमी
खेळच्यो रिवाज्यो मात्र न्ही आसता आमी मोगाची दयाळायेची आनी न्यायनेतीची व्यक्ती जावच्याक आपोवणे हांगासर आमकां मेळटा. आमची करणी भावार्थाचे व्यक्तित्व दाखयता म्हळें आमी व्हरोन पळोवया. मोरी मायेचो भावार्थ तिच्या करण्यातय व्यक्त जातालो. त्यास मोरयेचे नोवेन आमी आदारूंक हांगासर आयले. आमकां कळीत आसा मोरये मायेचे हर एक करणी भावार्थांत वा भावार्थाचे व्यक्तित्व थंयसर परजळटालें. त्या देखून आमच्या जिवितांत आमी करचे हर एक काम हर एक सेवा तातूंत आमचो भावार्थ आमचो विश्वास थंयसर प्रगट जाता की म्हळें आमी पळोवंक आसा. ना तर आयच्या दिसा तावन मोरयेची देख घेवन त्यास भावार्थ आमी परगटूंक आमी फुडें सरूंक आसा. दुसऱ्यान स्थानमान आशेवचे थंय जागृत रावूंक आपोवणे. जेजू फारिसेवांनी फेस्ता परबांनी पयलो जागो आनी हेरांनी तांकां सलाम करतना जावच्या कुशे विशयांत उलयता आनी तांकां ते खंडन करता. हांगासर जेजू भावार्थ्यांक आमकां आमी देवाचे मेसवणेक वा मनशा मेसवणेक आशेतावंगी म्हळें व्हरोन पळोवच्याक आपोवणी दिता. आमी आमच्या जिवितांत सामाजीक अंतस्त वा सोशल मिडियांत आमी जर फोटो घाले जाल्यार तर आमी थंयसर कितें लायक आयले कॉमेंट्स आयले म्हणून आमी आशेवन रावतागी वा हेरांनी आमचे वस्तू आमचे ते आसचे ग्रेसकाय पळोवन विस्मीत पावचे म्हणून आमी लेखतावंगी वा देवाक मात्र आमच्या वस्तींचो वा ग्रेसकायचो उगडास आसल्यार वा ताणें मात्र आमकां लेखल्यार पुलो म्हणून आमी चिंतावंगी. मोरये परी तिच्या कुटुंबांत जावं वैयक्तीक जिवितांत जावं सामाजीक जिवितांत जावन ती कोणाय मनशान तिका लेखीचे शबासकी पटेचे म्हळें काम करिना. त्या देखून आमी काना शहरांत आमी पळयता तिच्या लागीं कोणाय थंयसर हुस्को उसारलो ना. पूण तिंच जावन थंयसर आजाप जायशे करता आनी कोणाक कळीत नासतना थंयसर आसर्य करता आनी कोणी तिका शबासकी दिल्ली आमी थंयसर पळयना. कित्याक देव हे सगळें पळयता म्हणून ती जाणा आसली. त्या देखून आमच्या जिवितांत आमी करचे हर एक संगती देवाक मेस्वतागी म्हळें पळयव्या. आमच्या शेजाऱ्याक मेस्वतागी वा आमी करचे आमच्या मनशाक मेस्वतागी पळोवचे प्रास देवाक मेस्वतागी म्हळें आमी व्हरोन पळयव्या. ना तर आयच्या दिसा त्या मोरये मायेची आमी देख घेवया. तिसऱ्यान दया नासतना हेरांक इजा आनी जडाय दिवचे आमी रावया. जेजू नियमशास्त्राच्या जाणाऱ्यांक जडायेचे आनी कश्टांची काणुना लोकां वयर तापशी आनी ती सारक्या रितीन तांकां समजनासतना वा समजयनासतना लोकांक कश्टांचे तो पळयता आनी तें तो खंडन करचे आमी आयच्या वचपान आमी आयकता. आमी हेरांचे परिस्थिती पळयनासतना दयाळ्यान बरो नासतना जडती करच्याक हें सरी करीत थोडे फावटी आमी इमिडिएटली जड्ज करता. हेरांक पळयले तक्षण वा तांणी उलयल्या उतरांक पळोवन आमी जड्ज करता. पूण हें सारकें न्हय म्हळें जेजू आमकां शिकयता. आमी सारक्या रितीन आमी हर एकलो आशेता आमी बाय मिस्टेक कॉमेंट्स केले जाल्यार जजमेंट कांय म्हणी उलयले जाल्यार ती चुकले जाल्यार हेरांनी आमकां समजयचे तांणी आमकां बुधबाळ सांगेचे आनी मोगान आमकां तीत विजे म्हळें आमकां आशा. कोणी पब्लिकार आमकां जजमेंट दिले जाल्यार कोणाकी खुशी जायना. त्या देखून आमी हर एकल्याची परिस्थिती समजून तांकां मोगान समजोवन आनी तांकां पाठीबळ दिवन तितवून तांणी सारकें जावच्याक आमी एक उत्तेजीत व्यक्ती जावंक आमकां आपोवणे दिता. मोरी माई शिसांनी थंयसर सबार सूख केल्ली आनी जेजूक कुर्सार मारतना सबार शिसांनी नेगार केल्ले आसा इन्कार केल्ले आसा पयस दवरले आसा. पूण मोरी माई तांकां सांगाता हाडटा आनी तांकां कोणायकी ती जजमेंट दिना. पगार तांकां सांगाता दवरून जेजूचे जिवंत पळोवन जाता पर्यंत आनी जाल्या उपरांत त्या जिवंत जेजून तांकां भेटच्याक नव्या हुरुपायान भरच्याक ती एक उत्तेजीत व्यक्ती जाता. तर आज आमी त्यास मायेचे नवें आदारची त्यास मोरये मायेची देख घेवया आनी हेरांक आमी हेरांची जडती करचे नाका. तांकां सारके रितीन समजोवन ती दोन बरी व्यक्ती जावंक आमी आदार जावया अशें खरी भवार्थी व्यक्ती जावंक प्रयत्न करया. आमेन. दयाळ मोठाळ बाबा पक्की बोट
सोम्या मागता ओ तामचे कुरपे बेसा ओ आमचे कुरपे बेसा वाइन वुडो तुका भेटो दिता मोकार सांसो आसामा पिता स्वीकार कर सोम्या मागता ओ तामचे कुरपे बेसा ओ तामचे कुरपे बेसा म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या कॅथोलिक सभेच्या देवा सैस्वरूप मागणी केली प्रितीच्या बापा तुझे मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे तांचे उद्देशी आमकां सर्गींच्या आनंदाक पावय हे आमी मागता तुझ्या आपुरबायेच्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमेन ते सर्वेस पोरातय उबरता सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासूया अशें आमी करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो ताचे सोवे सगळी रचना नवी करूंक तुका बापान मानवले आनी तशा देवपणांत आमा सोमेस्तांक तुवें वांटो दिलोय सैमान करो देव तो तरी ताणें आपणाक काली केलो आनी कुर्सार आपले रगत व्हरोन संवसाराक ताणें शांती जोडली देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी तसो पटलाव करतल्यान ससनीक जिविताचें कारण केलोय तर आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरा सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता सर्वेस पोतू सर्गानी संसार भरला तुमच्या वैभवा सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी जय 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 सर्गी तुकाचे सर्वेस पोरांची नावी येता ताका जय जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुकाचे बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जळ तुज्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक पेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची
तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे पक्षाणे मेळच्याक तुमचे पसंत आनी समेस्त मनशा पसंत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Povrtă sogutul părgătoia Jesu meno, Jesu जीवन सारा, Jesu नव्या येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतल्या आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसाराचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगलास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पीटर पॉल आमच्या गोवळे बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मरण पावल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मरण पावल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमीच तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरये देवाची माये संगती भगवंत झुजे तिचो पोती भगवंत धर्म दोत आनी सर्व खाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पोतवेदार पापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनात दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दीर्घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमचे सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोबर नात्रिकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. केदार सुरकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमीन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाची संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेचे जेवणाक कापोवन लाभलेली आमी सर्व सुपाके. उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली.
소미 지수 암소 서스닉 지비다 얼음 방소 굿바 왕따딩소 이 소면 지수이 군대지 하루에 이 소면 지수에 집이 너의 거룩해 이 소면 지수에 우리들이 하루에 이 소면 지수에 집이 너의 거룩해 प्रार्थूया महिमेवन देवा आमच्या बापा जेजूच्या मौलिक कुडी रक्ताच्या जेवणान तू आमकां पोसताय या पवित्र जेवणावर बी अधिक संपूर्ण येन तशें देव सैमात आमकां वांटो दी हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोफे आसो तुमचे सोबे असो सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू आमेन वचून या क्रिस्तीचे शांतीन हांव तुमकां धाडता देवाचे अडका तुझी मस मागतेल्या तुझी मस मागतेल्या तुझी मस मागतेल्या आमापासून विनती कर. पंपई रोजा सेबिनीच्या मानाक नोवेन उपकार मागची मागणी फातकाच्या कथाविणे जल्मल्ले अंकवारी आणि पवित्र रोजारीचे राणये बावार्थ अस्कस जावन खोटेपण जैतेवन जावच्या या दिसांनी आदी मगा अनुभवती आसलेल्या पंपईच्या पुर्विल्या गांवांत तूं राणी आनी आवय जावन तुजो पाट बांदूंक तुवें खुशी वेल्या बॉम्ब्यांक आनी देवसराक नमस्कार करून आयिल्ल्या जाग्यातावन तूं आज देव कृपेची आवय परी सर्गींची काकुळतीची भंडारां संवसारार चाराय कुशेनी उदार मनान वांडटाय तुवें येदा व्हडा काकुळतीन राजवड चलोवच्या त्या पाटातावन मचेरी ह्या अंकुवारी मरये तुजे काकुळतीचे दोळे परती आनी तुज्या आदाराच्या व्हडा गरजेंत अशा म्हजी काकुळट कर कितल्याशा जाणांक तूं काकुळतीची माय म्हूण तुवें दाखयल्ले परी म्हाकाय दाखय आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान तुका म्हजी सायबीण आनी पवित्र रोजाची राणी म्हूण उलो मारता आनी पासारता नामान रणये काकुळतीचे माये नामान आमच्या जिवा अमृता आनी बरवशा आमी तुका उलो मारता आमी परदेशी येवेचीं बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता अस्कार उस्कार सोडून आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे सकाळी ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुज्या खुशीचें सदैव फळ जेजूक आमकां दाखय हे धायळी हे मोकाळी हे दुलोबी अंकुवार मरी भगवंती देवाचे माये आमा पासोत विनंती कर आनी क्रिस्ताच्यो बसण्यो आमकां फावो कर. मरिये मरी फात देवान आमकां केल्ल्या सर्व उपकारांक काळजांत तावन आमी अर्गां दिवया. एकलो रावंक बरें घर फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता. एकल्या बरी भलायकी फावो केल्ल्याक अर्गां दिता. त्या जाणां तांकां मेळिल्ल्या प्रत्येक उपकारां खातीर अर्गां दितात.
आमच्या बराबर आमकांय मेळिल्ले आशिर्वादा मेळिल्ले उपकार आमच्या मोती खडया पंपय माय मरिफात देवाक काळजांत तावन अर्गां दिवया. अर्गां दिवचें मागणें. पंपयच्या फालक्यांत रोजारीची राणी म्हूण उलो करतना खुशी पावचे. हे जेजूच्या पाप कथनातले माये म्हज्या अंतस्करणाच्या उल्हासान आनी भोवसड उपकार बावडच्या मनान हे म्हज्या उदार उपकार वंतीनी हांव तुजे थंय परत्यान फाटी येतां. म्हजो वर्तो मोग करची खरी आवय तूं म्हूण म्हाका दाखयिल्ले तुजे थंय हांव येतां. म्हज्या खंतीन तुवें म्हाका सोडून घालूंक ना. म्हज्या कश्टान तुवें म्हाका बुजयलां. म्हज्या आकांतान तुवें म्हाका समाधान मेळसें केलां. कश्टांनी म्हज्या काळजार रेवड घाल्ल्या वेळार तुवें हे माये पंपयच्या तुज्या सिंहासनांत रावन काकुळतेच्या एका दिश्टीन म्हाका संतोश भरीत केलां. बावरतान तुजे लागीं मागल्या वेळार कोणाक तूं आयकनासतना रावल्ले आसाय. तुजें बरेंपण आनी कश्ट जाल्यांची तूं कितले भिरमोत पावताय म्हूण सगळ्या संवसाराक कळीत असलें जाल्यार तुजे ससी धांवून येती. हांवें आनी समीस मनशांनी आनी बडव्यांनी संवसारांत आनी सर्गाराजान आशिर्वासिल्ले पंपय माये तुका अर्गां जावं. आमेन. आमी बसया. आमची मागणी आमची तेसावां पंपय माय मरिफात देवा समोर आमी दवरया. 8 जाणांक बरी भलायकी मेळच्याक 12 जाणांची पिडा गूण जमच्याक 5 जाणांक बरें काम मेळच्याक 2 बरी सैरीक मेळच्याक 5 जाणां मोतीक समाधान मेळच्याक एकल्याचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वेचाक 2 शिकूंक बरी मोत फावो जमच्याक एकल्याक बेस विंचून काडूंक करपा फावो जावंक 2 वायट सवय तावन सुडका जोडून घेवच्याक एकल्याचो रिपोर्ट बरो येवच्याक 2 भुरग्यांचें देणें फावो जमच्याक 4 चिंतल्लीं कामां जावच्याक 2 बरी जिणी जियोंक करपा मेळच्याक 2 फुडार 2 बरो फुडार फावो जमच्याक 2 काजरी जोड्या मदें बरो संबंद रास करच्याक 2 आमाल पियोण्या तावन सुडका मेळच्याक 3 कुर्तीच्या केजींत जीख मेळच्याक ह्या सर्व त्या सभां खातीर आमचे लागीं मागूंक सांगलां तांच्या सर्व गरजां खातीर आतां मावूनपणी आमी मागया. युवा जाणां खातीर आमी प्रत्येक तरान मागया. आमच्या कुटुंबांनी अशें आमच्या पिरगोजींतल्या आमच्या युवा संघटनान वावर करच्या आमच्या बोवारी अशें आमच्या वळखीच्या सर्व युवा जाणांक पंपय माय मरिफात देवाच्या हातांत तांकां ओपून दिवया. आमच्या युवा जाणां बरो फुडार फावो जावं बेस विंचून काडूं मती उजवाड मेळोवं बरी भलायकी तांकां फावो जावं म्हूण मावूनपणी मागया. देंबी घालया. वगडास कर हे बोवदाळ आंकवार मरये तुज्या आसऱ्याक धांवल्लो तुजो आदार मागुल्लो तुजी मध्यस्थी सोदलोलो कोणूच तुजी कुमोक मेळनासतना फाटी गेलो म्हूण केदींच कोणें आयकूंक ना. हे फातयेने धैर्य घेवन तुजे ससी धांवून येता. ह्या अंकवारीची अंकवारी म्हजे माये तुजे ससी येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्यार देवपुताचे आनी म्हजे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करी नाका पूण तुजे काकुळती म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन.
ये मरये तुजे लागीं फातयेणेन मागल्या वरवीं कितल्याश्या जाणांक तुवें उपकार मागोवन दिल्यात म्हळ्यार आयकतना तुजो आदार सोदूंक म्हाका नवें धैर्य मेळटा कसले खुरपा जोडूंक खुशी वर्तेल्यांनी तुज्या कोंता मरे वा जोडयेत म्हूण तुवें सादुमगाक बसयलां देखून तुवें दिल्ल्यो आवय सारक्यो बसवण्यो सांबाळ म्हूण तुज्या लागीं परता पंपय गांवांत तुज्या भुरग्यांक धैर्य दिवचे पासून तुवें जायत्या जापान चलयल्या तर तूं आमचीं दुकां पुसूंक आनी आमचे कश्ट हळू करूंक खुशी व्हरताय आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान आनी जिब्या भावर्थान तुका म्हजी आवय म्हूण उलो मारता आनी तुजी कुमोक मागता भोव पवित्र रोजारीचे माये गळाय करिनाका बघा तुझे बळादीक हात म्हजेर विस्तारून म्हाका बचाव कर आमेन भाग्यवंती आंकवारी हांवें तुका वर्णिशें कर म्हज्या दुस्मनांचेर म्हाका बळ दे भोव पवित्र रोजारीचे रणये आमा पासो तुवें विनंती कर आनी क्रिस्ताच्यो बसण्यो आमकां फावो कर प्रार्थुव्या ये देवा तुज्या एकल्याच पुतान आपल्या जिणे मरणा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं सस्नच्या बचावीचें इनाम आमकां जोन दवरलां भाग्यवंत आंकवार मरयेची भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतू आटापल्या स्वामी फाटलाव करिसो आनी तांतू बसयले आमी जोडिसें कर म्हूण आमी तुज्या लागीं परतां त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन सोम्याचे नावे आमचो आदार ताने रचला सर्गांनी संसार सर्वेस्व तुमचे सोफे आसो तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया येसुम्या जेजू क्रिस्ता मनशा कुळाक सोडोवनशाक आनी पिडेस्तांक भलायकी दिवनशाक आमचे परी तो मनीस जालोय बाबडतान तुजे चरशी आयलेल्या सोमेस्त पिडेस्तांचेर तुजे हात दवरन तांची पिडा तुवें गुण केली आनी बरी भलायकी तांकां लाभयली विविध तरांच्या पिडेनी कश्टूंच्या आनी तुज्या आवयची पंपे रोजार मायेची मजत मागूंक हांगासर आयिल्ल्या सोमेस्त पिडेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुजो दैवीक हात तांचेर दवर ते मरिफात तुजी गुण करची सकत तांचेर देवोन दी आनी सर्व पिडेशिडेंतली आनी वायटांतली निवारून कुडीची मोतीची आनी आत्म्याची बरी भलायकी तांकां लाभून दी अशें तुजे ते गुण भोवडतान जियोंक आमकां फावो कर म्हूण मागता जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोमे जेजू क्रिस्ता सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सवें आसूं तुमकां राखूं तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवं तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूं तुमचे वयर आसूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवें जियेता आनी रासभर चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन सर्व पदवेदार देव बाप आसो आनी पुत आसो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवानी सदां रावो आमेन पवित्र सक्रामेंतीचें आराधन चलोवन वेल्या हे मिसाचें पवित्र बलिदान भेटून आपलो प्रसंग दिले मनादे बाप विवियन रॉड्रिगस बाजपे पिरगोजीचे सहाय्यक विगार तांचे लागीं ही सेवा दिवच्या हांगा येवंक विनंती केल्या वेळार संतोशान जायत म्हणून सांगून ते आज ह्या परबाची सेवा तांणी पंपय माये खातीर हांगासर दिल्या तुमच्या समेस्तांच्या नांवान तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा तांच्या वावरांत तांकां आमी सर्व बरें मागया ह्या नव्याचें सगळें मीस रेकॉर्डिंग केल्या डिवायन वर्ड TV असो मालक स्टीफन मेंडीस आनी ताच्या सिबंदीक संगत सापुरब्याचें कंतार केल्या जॉन फेरार आनी आमच्या क्वायरिस्तांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा ಸ್ವರವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬೇಡುತ್ತಾ ನಿಂತೆವು ನಾವು ನಮೋ ಮರಿಯೇ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣೆಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಎಂದು ಜಪಸ್ವರವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬೇಡುತ್ತಾ ನಿಂತೆವು ನಾವು ನಮೋ ಮರಿಯೇ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣೆಯೇ
ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಎಂದು. ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವೇ, ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಆನಂದವೇ, ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವೇ, ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಆನಂದವೇ. ಜಪಸ್ವರವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬೇಡುತ್ತಾನೆ ದೇವು ನಾವು. ಮರಿಯೇ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣೆಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಎಂದು. ಜಪಸ್ವರವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬೇಡುತ್ತಾನೆ ದೇವು ನಾವು. ನಮೋ ಮರಿಯೇ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣೆಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಎಂದು. Ama besökte Mogal puta sove Amquar Maria Shivatim Bagaimana kesecekliğin amca smanatli Baba çeni bir çeni bir çeni. Amin.